देवाचे उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. पयल्या वाचपांत भागिवंत पावलू आपूण क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक पिडापीड दितालो आनी आतां कोण पोरी ताचो मिशनार जावंक पावलो हाची गवायकी दिता. शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांडलोली वस्त मेळटोच खुशालकाय भोगता ताचे विशीं सांगता. सांडलोल्या मेंढरे आनी नाण्याची वोपार सांगून जेजू हाचे उदाहरण दिता. शेवटाक एक पातकी मनीस आपले जिवीत बदलीत आनी देवाचे बोगसणे मागीत जाल्यार स्वर्ग संतोष बरीत जाता म्हूण कळीत करता. भागिवंत पावलून हे पयले आपल्या जिवितान अणभवून आपले जिवीत बदलले. प्राचिताचो खरो अर्थ कितें तो आमकां खबर आसा काय? जायत्या जाणांक प्राचीत करप म्हणल्यार फकाणां जावन गेला. ताचो खरो अर्थ आनी खाशेलपण आमी विसरल्या. दर कुमसाराच्या साक्रामेंतांत प्राचीत करून आमकां उलो आसा. दर एक मिसाचे बलिदान आमकां प्राचीत करूंक आपयता. खरेपणी आमी प्राचीत करता काय? आमी प्राचीत केला जाल्यार आमकां कशें कळटलें काय? हें जाणा जावंक सोंपें. जर तर भागिवंत पावलू भाशेन सगळे वस्तू परस जेजूक पयलो जागो दिवन राग, गोर्ब, नाटकाय आनी वायट संवयो पयस दवरता जाल्यार आमी खरेपणी प्राचीत केलें. हांवें प्राचीत केलां म्हूण उतरांनी सांगल्यारूच फावना, पूण तें आमच्या जिवितांतल्यान दिसूंक जाय. भागिवंत पावलू आमकां हाची देख. एक पावट पातकाक ना म्हणटच आमी पातकाक परतून वळून पळोवंक जायना. मागुया. काकूतसारा देवा, म्हज्या जिवितांत जायतीं पातकां तुजे कडली म्हाका पयस दवरतात. म्हाका म्हजें जिवीत बदलूंक जाय, पूण कशें करचें तें म्हाका समजना. थोडे पावट म्हज्या पातकांचें वजन चड जावन परतून हांव काळा पडटां. म्हज्या पातकांचें प्राचीत करून जिवीत बदलूंक म्हाका आदार दी. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळलें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.